पालिका वॉर्ड आरक्षणाविषयी फुडल्या सप्तकात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करतले अशें फातोडेचो आमदार विजय सरदेसाय हांणी सांगलें। आमचो पक्ष भाजपाक खर विरोध करतलो, भाजपाक हारोवपा खातीर लढटले अशें विजयाचें म्हणणें। नगरपालिका वेंचणुकेंत फातोर्डात जिखप हें आपलें पयलें लक्ष आसतलें। उपरांत मडगांवचेर परतून नियंत्रण मेळोवपाचो प्लॅन करतले अशेंय आमदार विजय सरदेसाय सांगता। आयकात। आमचो स्टँड आमी म्हणटा गोवा फॉरवर्ड पार्टी आनी हांव बीजेपीचे अगेन्स्ट एक सगळ्यांत स्टँड घेवन आहा। हांगा दिगंबर कामत आमचे बरोबर पार्टनर आशिल्लो, बीजेपीन तो नासतना आतां काय ताजे बरोबर आमी पार्टनरशीप करूंक शकना। आतां हो पिटर हांगा उबो रावतलो काय हो ओबीसी जातलो आनी पिटर घरा बसतलो आनी खंय घरचो पडलो हें आमकां खबर ना। सो ह्या आठवड्याक आमी हायकोर्ट मूव करतले फॉर क्लॅरिटी ऑन रिजर्वेशन एंड डिलिमिटेशन। ताजे मागीर आमी आमचो पक्ष बसून कार्नावाल बी जावन विचार करतले कशें फुडें वचप तें मडगांवांनी। मडगांव वतले वचना जाल्यार आमी हें करचें पडलें न्ही, दुकान बंद जातलें आमचें।